की स्पोर्ट्स सगळे फॅसिलिटी असू जाय म्हणून आम्ही भाग्यवान लक्षात झाला ह्या मतदारसंघात सगळ्या प्रत्येक पंचायतीत ऍटलिस्ट एक ग्राउंड आसा. आता आमकां कशें आसा की सगळ्यात ते कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय असली स्कॅटर्ड आसा त्या खातीर प्रत्येक कडेन ग्राउंड जाय असो दिसता. पूण ते सुद्दां मेळटलें स्लोली एक बाय कसो. आता लागीं हांगा आमकां धारबांदोड्याक जो पळय ग्राउंड आसा न्ही म्हाका दिसता 1 मिनटाच्या वाटेर सुद्दां ना हांगच्यान एकदम बरो ग्राउंड आसा आनी बऱ्यो मॅचीस आसा. तर फाल्यां 26 तारीख तेजो पळय नॅशनल मॅच आसता तेन्ना माननीय पंतप्रधान आमच्या देशाचे नरेंद्र मोदीजी तेंचे हस्तुकी उद्घाटन जातलें आनी 26 तारीख म्हाका दिसता सगळ्यांक हो कार्यक्रम पळोवपाक मेळटलो. आनी आमची तयारी आसा सादारण 200-300 लोक जे समज जाता जाल्यार ताका स्क्रीन घालून तो उद्घाटन सोहळा जो पळय आसा तो सगळ्यांक पळोवपाक दिवपाचो. आनी विशय हांव तुमकां सांगतलो तुमकां की ह्या माध्यमांतल्यान ही सगळ्या कंप्लीट गोंयभर ही रॅली जाल्ली आसा आनी ही संदी धारबांदोड्याक आनी पर्टिक्युलरली सावड्डे मतदारसंघाक आमकां आज मेळ्ळ्या. एक लक्षात दवरपाक जाय की आमची भुरगीं खूब टॅलेंटेड आसा जी स्पोर्ट्सांत बरी कामगिरी करूं शकता. तांकां फक्त जो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय आसा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी दिवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता सादारण आतां ज्या जाग्याच्यान पळय भोंवल्या आमची ही रॅली एक पुळी सोडली जायत न्ही पुळ्या एक बरो सोसायटी ग्राउंड जावपाची सद्याक जबाबदारी घेतलेली आसा त्या लोकांनी.